दर दिसा गोवा मेडिकल कॉलेजीत ओपीडी बुकिंगाक घे गर्दी पडटा। वराचे वरा पेशंटाक लायनीक रावचे पडटा। भलायकी खाते आता ही प्रक्रिया सुटसुटीत करता। सोमारच्यान गोवा मेडिकल कॉलेजीत ओपीडी ऑनलायन बुकिंग सेवा। प्रक्रिया कशी आसतली पळयात। गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या वेबसायटीचेर भेट दिवची पडटली। थंय पेशंट अपॉइंटमेंट पोर्टल असो एक ऑप्शन आसा। पोर्टलाचेर पेशंटाक आपलो मोबाईल नंबर घालचो पडटलो। ते उपरांत त्या मोबाईल नंबराचेर ओटीपी जनरेट जातलो। ओटीपी घातले उपरांत पेशंटाक पयले फावट रजिस्ट्रेशन करचे पडटले। रजिस्ट्रेशन करतना आयुष्यमान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड तशेंच DDSSY कार्ड आसा जाल्यार ते नोंद करचे पडटले। पेशंटाचे पुराय नाव, जल्म तारीख, वर्सा, पत्तो हे सगळी माहिती दिवची पडटली। उपरांत 100 रुपयाचे रजिस्ट्रेशन फी भरची पडटली। UPI वरवीं ती फी भरपाक मेळटली। मागीर पेशंटाक मेडिकल रिकॉर्ड नंबर मेळटलो। उपरांत बुक ओपीडी अपॉइंटमेंट ऑप्शनाचेर क्लिक करप। पेशंटाक मेडिकल रिकॉर्ड नंबर घालचो पडटलो। स्क्रीनीचेर डिपार्टमेंटांचे लिस्ट येतले। अपॉइंटमेंट जाय त्या डिपार्टमेंटाचे सिलेक्ट करप। मागीर तुमकां जाय ती तारीख आनी वेळ सिलेक्ट करप। ओपीडी फूल आसल्यार थंय कळटलें। मागीर तुमची अपॉइंटमेंट कन्फर्म जातली। उपरांत कन्फर्मेशन स्लीप डावनलोड करप। ती स्लीप तुमकां हॉस्पिटलांत दाखोवची पडटली। अशा तरेन ही प्रक्रिया पुराय जातली। आता सोमार सावन तुम्ही GMCत वतात जाल्यार ऑनलायन अपॉइंटमेंट घेवची पडटली। अशा वेगवेगळ्या माहिती खातीर तुम्ही पळयत रावात प्रुडंट।